एलिसा गोंयकारांदो उठाय उठाय जाग जाय आई मुजा होय गे आज सगले दामान्यातले घुमावा सिगरेटी धुंवर सोडले पावटी मायंगे सोलगा पेटो शिंक मारून लागतालो. गोंयकारांदो हुंय मेले रे जाग जाय मुज नाव लांब पियाव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमका गोंयच्यो आनी सगले जगाच्यो खबरो शास्ते भाशेन आतां पुराय खबरो आयक्या. एलिसा येयलें माया 7 तारखेर एलिसा येयलें गोंयकारांदो शिडूक रावाय आतां सगले 4-5 वर्सांनी आज पासत बर मागपी गुजराती मराठी बिहारी दिल्ली वाले यूपी वाले कन्नड वाले आनी सगले वाले गोंया धांवन येतले. एकल्यान लायट फुंकट दिता म्हळ्यार दुसरो मोठो उद्दो फुंकट दिता आनी चड एक्सपिरियन्स आसाय ते लाखांनी दुडबांकां घात सांगतले. दुसरें म्हळ्यार तें आदलें चिकन बिर्याणी सोरो दिल्या चर्चिल बरो म्हणटाय तें आज परने जाला न्हू. देखून ते भाजपाल्या पार्टी व्हडदें जोडायन म्हणटाय मोदी की गॅरंटी राव रे गेलते पार्टी एलिसा 15 लाखांगे बांकां घात गॅरंटी कोणी दिलोली राहुल गांधी न्हू. सगळे मरे हांगे मोगा एक्टिविस्टांनी ईव्हीएम हटावो देश बचावो म्हूण बब म्हणताड खराब करून गेलो. तांगे कोण आयकता म्हजी बा तूं कितें दिसता ते ईव्हीएम हटायतले म्हणू हटायल्या भाजपाल्या मनीस जिखतले कितकोन आनी जर तूं हटायल जाल्या पासून केस फायदो. भाजपाल्या पार्टीन हुंय आनी एक एक्स्ट्रा स्लोगन तयार केला ते म्हणटाय Please elect your favorite Congress candidate. So once elected, he can join भाजपाल्या पार्टी. एक तेंपारू एलिसावान दिसांनी काय बरी उमेद येताली. कॅन्डिडेट लोडू नजरे नोदर लायन आसना लजेत वोटरां हाती एक 500 नोट घाताले. मागीर कॅन्डिडेट मातशे देसेंत जाले आनी पयशे एनवेलपांक दिवपा लागले. तेज उपरांत वोटर देसेंत जाले आनी येयले कॅन्डिडेटां सांगूंक लागले आमगे घरां 5 वोट आहाय ताका लागून 5000 पडले. सायबा बोगस तेज उपरांत कॅन्डिडेटान आनी शिंकप केलें आनी आपणागे झोपडपटी बांदूंक लागले. तो देव फोन घेयना तेणें मोती दोंगर बांदिलो वयल्या आझाद नगर उबो केलो. तो वर्दीकारा धोती घायन बगर घंटी वाजयत तेणी शांतीनगर आनी जुवारी नगर तयार केलो. ते भायर बिल्ला आनी बायणां सुस्त्यान तयार करूंक लागलो. फोंडे तो कांयच्या काय उलयत तेणी केटीसी बस स्टँडाको शहापूर म्हूण झोपडपट्यां गांव उबो केलो आनी मरे सांगत रावले तूं म्हटल्यार हांवूय कांयच्या काय उलयत म्हूण. बेस्ट म्हळ्यार त्यो झोपडपट्यो बेंजार करून आसतना नांव दिलें वास्को कार म्हणटाय हांगे फुंकट नगर आसा वयी म्हणटाय म्हापशेंकार. दूख दिसत तुमकडे फुंकट नगर आसा आमकडे ब्रँड न्यू फुंकट नगर आसा. कालांगूट तो सगळे दांत दाखयन आसत तेणें लांबाण्या सांवार घायला. हांगे सुपुल्ले गोंया मरे सगळे मेळोन 14 मायजू झोपडपट्यां बसती आसाय. ती तूं एकलो गोंयकार रावना सगळे वयले सकयले आनी बाजूवाले पूण तेंका एक एकल्याक इजा गोंयकारांक नाय तेज्याक चड भाशे गोंयचे डॉक्युमेंट आसाय. गोंयकारांक वोटर कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड करता जाल्यार लायनी उबो रावचें पडटा. पूण ते झोपडपट्यां तूं पावण्यांक सगळे घराक आयतें हाडून दिताय खंय. एक दीस म्हाका कोणें सांगिल्लें मुगे कांबाल सण गेल म्हूण बिनाका चिंबेल झोपडपट्यां गेल्या बांपर मेळटाय म्हूण. थिंग गेल्या कितें सांगता तुमकां एक ब्युटिफूल जिंगा मामी आसलो ते एक कारेज घेनी चालें तूं झाडू पोंच्या कामां येतो काय म्हूण. तेर मरे थाटक म्हणलें कितले पयशे दितली. सायबा बोगोश ती केसो काही कोंकाय न्ही तशीच हांवें ते खंय चालें तूं गांवान खंयची जाल्या ती बेंडार हात दवरून रागान मोक्कय चाले मी गोंयची तुमी खंयची.
काय ते भाशेन लोक लढू म्हटाय रे. एलिसांव हाटल्या आणि एलिसांव जायत दिस नाही मग जाल्यार मतीन हुशार न रे. ते काय नया बिझनेस उघडपा निश्चय केला. ती ईव्हीएम मशीन सगळी स्क्रॅप इंकपाची आणि त्यांची सुटकेश आहे ते घेन गांवा भोवन बॉब मारपाची. प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो ईव्हीएमाच्यो सुटकेशो विकपा काडल्याय ग. इस्कला असताना आणि मुगे आम्ही प्रदीप सारखे इनोसेंट सात भोगत असलोले. पण कॉलेज यंत्रात जात्री पाक हुटवली. एक पावटी झांजरा महिन्यांगे कॉलेजी स्टडी टूर करपात धेल्ली वयले जाल्या कित सांगतो तुमका. त्या तेंपार इंटरनेट नासलो न रे आणि आंक कोणे सांगूंक ना. गांवा इसनोपणा होरो पूण केसो तोंडाय पट रे बाबा. आमांगे सदां भाशेंतली इनोसेंट पातळो टॅरीन बुस्कट आणि टॅरी कॉटन पॅन्ट घायन गेलोले. आंगे उज्या गाडी द्याल्ली बगले पावाच मुळे आम्ही विशे जाण गोंयची नेणार बोकड्या चयल्यार बसले ती सारखी डीप फ्रिजरांतू आयस मारलो काँग्रेन सुंगट असो दिसताली. आमची दांत टाका 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 कोण एकमेकाचे हाडून वाजत तें चोयन ऐकल्यार आमोन कती बासू लयताय दिसताले. थिंगा लोक मरे त्यो दाटो कांबोडे माथ्या वयल्या गायन भोंवताले. दुसऱ्या दिसा हांवें आनी मुगे आमी प्रदीपान एक आयडियर काडी. चार बुस्कट आनी दोन पॅन्ट चोडून सक्का हुड्या भायर सरल्या. थिंगांच बारा गेलो एक गोंयचें पांपरेल बायल्यां बसून सिगरेट ओडटाले. ते बेनाक चोयन सिगरेटी पाकीट दाखोवन तकली आलोयली. जाय काय मुय चारपाक. आतां तुम सांगाय एक चेडवाक सिगरेट ओडून जाताल्या लांफ्यांक जायना म्हूण हांवें तेगे पाकटान तूं एक सिगरेट काडटा. प्रदीपानूय हात मुखार काडो. दोगांयनूय सिगरेट पेटोय थिंगा आसा केस वळीक आसता हुंकल मारूंक लागल रे. आनी ते भाशेन आमी सिगरेट ओडूंक मेस केलोले. 10 दीस उपरांत आंगे टूर कंप्लीट जायन आमी गोंया पावल्या. आवय केसली गरमी रे. पूण ती कित काय कोण सिगरेट ओडपा संवय दोन उरली. एक आटी भिरान दिसताली घराक माय कड्या वयर आसा. पांयां राज बांदून हाटल्या आटी मस्का हांद्या बोंदे लांबयल्या बारा लांबोयन दोतोली. हांवें एक आयडियर काडी. आंगे घरा हाटल्या होता मरे बायल्यां एक माव आसलोलो. ओ मरे आदल्या तेंपा वयली पोर्तुगेज स्टायली कुमाव जाणाय तुमी न्हू. ना उगडाशी ना राव सारकें सांगता. सक्का फुडें उठोन भोंकर पीत मायदो वाटेन भायर सोंत्या कुमाव देर गोळ्या 2-3 पावंडे आसताले. ते चोडोन वयर सोळ्या बसपा मेळटाले. बसपा ते आत्तां भाशीक कुमाव न रे. ते दोन जॉन आनी जॅक म्हणून आसलोले. दोनूय सायडीन पांय दवरपा जागा आसतालो आनी तेज मोदें ती गार्डनां आसत तेसो भुरग्यां हेडपा एसो धाकटी स्लायड आसता. आनी ती सिलायड काबार जाता थिंग हाटल्या हाटी मरे दोग तीग जाण घरचे बायले मेंबर वॉयक 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 हुस्केन रावताले. मुगे माय मरे सदां आपरबायन एक दोग तीग जाण दुकार पोसताली. तेंक मागीर ते गांवचे हेस्ता कोणाले काजरां आनी कसले हुक्सां मागीर पोक चॉप्स कोताले. येवूय पावटीकू मायन 3 दुकर पोसलोले. एक आंतू आनी पिंतू म्हणून दोग जाण नेण्टे जायन येयलो दुकऱ्यो आनी ते भायर रोग्गू म्हणून सोलोग. ते सोलगा हांवें चयलले पाटी म्हज तोंडाचेर रुचीन लुत्ती गिटालो. आनी त्यो दोगूय दुकऱ्यो आनी सांगो नाका वळीक आसता मिंजाश कोताली पूण सदां जोडेन भोंवताली. तेंगे चाल चयल्या तुमी म्हटल्यार ही सारकी फॅशन मॉडेल मरे मू. ते कुमावा भितरी एक सायडीन रान्नी लावपा जोडो मांडून दवरलो आसतालो. मरे सिगरेट ओडपा ते कुमा भितर सरलो. एक सिगरेट पेटोयन दवर ते कुमा कानांतल्यान सोट थिंगा आसा. हाक शिंक कुमांगे सोलगा पेटो थांब नासतना शिंक मारूंक लागलो. तेक चोयन हांवें भिवन अर्दी सिगरेट पालोयली.
दुसऱ्या दिसा सक्का फुड्यान सिगरेट पेटय थिंगा हो सोलगा पेट मुसता तोंड घान चयता तेणे वायक वायक म्हाक जाप केली आनी परतून त्या सिगरेटी धुवरा लागून शिंक मारूंक लागलो. एश को तो सद्दां शिंक मारता चोय माय चिंतना पडली. आनी एक दीस त्या वाड्या वयल कंपाऊंड तिवा पयनाळो तेण बरो ओगोत उब रावन तो सोलोग शिंक मारते ऑब्जर्व केलें आनी मायक म्हणूं लागलो तेका थंडी जाल्या. माया म्हयन्यान थंडी किचको जाल तरी तेका म्हूण मायन म्हळें. मागीर तेगे केसो तरी घुडी धाडायन पावडर कोन्न उद्दो मिस्तर कोन्न एक शिंसल्यां बंद दिलें. शिंसलेचे कातून मार्कात केलो पेपर पांकोयन मायक सांगिलें एज एक वांटो सकाळ फुडें तेगे दोणा मिस्तर कोन्न सामान बोदी म्हूण. म्हाका मरे मातशें भिरांत एसो दिसूंक लागली. तें वखद पिवन मायगे रयता आनी बरना जायत मूं. ते दीस माय देंपरा वयलो आड पळो आसता हांवें तें लडू शिंसलें तूं वखद हात धुवपाक आसता रोखयलें आनी तितून तांब्यांत उदक बंद दवरलें. सामान बो माय सकाळ फुडें उठ्ठो तें शिंसलें तूं उदक वखद म्हूण समजोन तें लयता गे दोणा मिस्तर कोन्न तेज बरें बसोन हावयलें. आय मरे हें बरें वयचना म्हूण 2-3 दीस कुमा सिगरेट ओतपा बंद केली आनी तेका लागून त्या सोलगान शिंकोय मारपा बंद केल्यो. एक दीस मुखायल वाटेन तो कंपाऊंड ती पासार जातना मायन होसा उलमान आपयनाळो. तेका म्हणलें तुगे वखद होळ्या घात मरे. मुगे सोलगान शिंक मारपा रोखडें बंद केलें. बेस्तें जालें ना तें म्हणूं लागलो. तेका लागून हांवें कितू हिस्ट्री जियोग्राफी आनी सायन्स बूक शिकिलां. हुशालकायेन पाय त्या कंपाऊंडांत सकाळ फुडें काजून पेगूय गायलो. दुसऱ्या दिसा मरे प्रदीप घराको येयलो आसलोलो आनी घरां कोण ना तें चोयन आमी एडवांटेज घेवन मायदो वाटेन बायल्यां एक सिगरेट पेटयली. 2-3 मिनटान मुगे मायन घरां बोब मारीत भितर सरली. लांप्याव खूंय आस रे लांप्याव. ते ताळ आयकोन मुगे मेंदो मुयेलो आनी उपयना जायन ती सिगरेट हांवें म्हज्या हाटल्यान हातींकुली पयली. तें सोड म्हजे सायडीन प्रदीप बसलो. तेणें भिवून तेगे पेटयलो सिगरेट म्हजी कालसां बडसां लोटिली. तेज उपरांत कितें जालें तें सांगपा म्हजी तोंडां आतां उतराय नाय. कितें कोताय रे बाबा एश को सिगरेट ओडल्या बंबोय पावताय. बरें रे दुसऱ्या मुंगडारा मेळ्या. कांसार जालो गरम गोंयकार आनी सितमेन काशना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्याव सायनिंग आवट म्हळ्यार आवट.